मुख्यमंत्र्यांनी शेनवारा संगीत शिक्षकांखातीर बरी खबर दिल्या। शिक्षक भरती नेमात काय बदल केल्यात आणि रोखडीच हे विशीं जायरात दितले। दिवाळी मेरेन संगीत शिक्षकांची भरती करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां। मुख्यमंत्री हेडगेवार विद्यालयाच्या कार्यावळीत उलयतालो। या शिक्षकांच्या पोटान आग म्हणलेली तुवें आनी माथ्यार गंध, ते पोटांतली आग आमी ह्या सरकारा येतकच बुजोवपाचो प्रयत्न केला। हांवें आतां चवकशी केली इमिजिएटली खंय पावलो काय म्हणून, जाल्यार म्हाका कळ्ळें की शेवटच्या टप्प्यान ताजी आर कारण सरकार कितेंय करतलो जाल्यार आर नांवाचें प्रकरण पयलें येता। म्हणजे जो रिक्रुटमेंट रूल आसचो पडटा, तो रिक्रुटमेंट रूल बऱ्याच जाग्यार अशें आसा परिस्थिती की तांकां धड क्वॉलिफिकेशन ना, वय क्रॉस जाला, त्यामुळे जे कितें मॉडिफिकेशन मॅक्सिमम लोकांक कवर करणारी आर अशी आमी वर्कआउट केल्ली आसा। म्हाका दिसता येणाऱ्या एक म्हयन्याभरा भितर केन्ना तरी एडवर्टायज जावन पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सुरू जातली। मागीर त्या शाळांक ते मनीस दिले वतले, पण तांकां रेगुलर पगार जो असो बाकीच्या अन्य सरकारी टिचरांक मेळटा तशा प्रकारचो पगार तांकांय चालू जातलो आनी ह्या वर्सान केन्ना तरी दिवाळे पयलीं जावंक जाय ही प्रक्रिया अशी म्हजी अपेक्षा। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाक लागून आता केपें आनी पारोडेच्या तरणाट्यांक बऱ्या दर्जाचें फुटबॉल प्रशिक्षण मेळटलें। जीएफडीसीन आपलें नवें फुटबॉल उदरगत केंद्र केपेंच्या पोप जॉन पॉल हायस्कुलांत हालींच उक्तें केलां। जीएफडीसीच्या फुटबॉल उदरगत केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुमार 200 भुरगे आसले। तातूंतले कांय चले आनी चलया बरे फुटबॉलर जावंक शकतात अशें मत जीएफडीसीचो अध्यक्ष डॉ. रुफिनो मोंतेरोन उक्तायले। We have appointed already 5 coaches and we will see that we conduct this very well in this area that is a predominantly tribal area. We got quite a good tough boys and girls who are physically tough, whom we expect to become good footballers in the days and in the years to come. आपल्या मतदारसंघातल्यान ब्रुनो कुतिनो वा ब्रह्मानंद शंकवाळकार सारकेले खेळगडे तयार जावंक शकतात अशें केपेंचो आमदार बाबू कवळेकाराक दिसता। ब्रह्मानंद शंकवाळकर आनी आमचो जो ब्रुनो कुतिनो हाजे भाशेनच जर भुरगे आमचे अनेक तयार जातले जाल्यार अशे पद्दतीचे कोचिंग कॅम्पाची अत्यंत गरज आसा आनी हे आज आमच्या मतदारसंघाक सुरवात जाता। म्हणजे मतदारसंघाक पोप जना बरोबरच आवेडे गांवांत 2 कडेन हे सुरवात जाता। रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर। भारतांतल्या जिमनॅस्टिक्सांक सध्या दीस बरे नात। मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान सध्या ह्या खेळा मुखार मोठो प्रस्न उप्रासला। तरीकूय हांगासरले जिमनॅस्ट कश्ट घेवन तातल्या तातून बरी कामगिरी करतात। सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान जिमनॅस्टिक्स जाय तशे नेटान फुडें सरना। ह्या खेळाक जाय तसो आदार मेळ्ळ्यार फुडें जिमनॅस्टिकाक भारतांत बरो फुडार दिसूं येता अशें एरोबिक जिमनॅस्टिक्साचो आंतरराष्ट्रीय जुईज मकरंद जोशी म्हणटा। गोंयांत एरोबिक जिमनॅस्टिक्सांतल्या जुईजां खातीर 3 दिसांची कार्यशाळा जाली। त्या खातीर मकरंद जोशी आयला। भारताचे जिमनॅस्टिकाचे सद्याचे परिस्थिती फाटली कारणां ताणें उलोवन दाखयली। All Indians youth they want to play cricket only because you know that they are having a good plan given by the BCCI. I am not blaming to the BCCI. It is we are lacking that we are not approaching towards the some financial companies. They are giving the assistance to our gymnast or to the federation. So what is the biggest problem is we don't have such international and the ultra modern facilities over India. Still we are doing this, we are improving this discipline since 2004. But we don't we don't get the international level podium, that is the floor area, which we don't have in India now. But we are trying, but still I don't know when we will get it, because infrastructure is the biggest problem. Because we have a very potential gymnast actually from services from Maharashtra, from Chandigarh, from West Bengal, from Gujarat. There are a lot of talented gymnasts. They are upcoming. They are doing very hard training in their states, but unfortunately we are not supporting by the government and not given the good financial backup by the sponsorer. राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या जुईजां खातीर ही कार्यशाळा घेतात। हे कार्यशाळेक कांय कोचे आयिल्ले। जिस तरह से एज ए कोच मैं सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, कोचिंग का एक फील्ड अलग होता है जिसमें हम प्रैक्टिकली फिजिकली सामने रह के प्लेयर के साथ काम करते हैं, और एक जजिंग जो होता है
ये जो वो जज होते हैं जिन्होंने उसके ऊपर हमें स्कोर देना होता है। तो साथ साथ मुझे एज ए कोच होने के साथ साथ जजिंग के नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए यहाँ पे मकरन सर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो उनके गाइडलाइन में हम लोग ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं और ये इट इज़ वेरी यूज़फुल हम सब के लिए जो भी यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेशन। तो शायद इसके बाद जाने के बाद जो मुझे गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर मैं और अच्छी परफॉर्मेंस अपने प्लेयर्स के लिए ला सकता हूँ। प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे पर्वरी सावन. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.